स्वामीजी 27 जुलै ते 18 सप्टेंबर ह्या मुजगती चातुर्मासाचे व्रत पाळटले। स्वामीजी कुमटा मोक्कमांतल्यान 25 जुलयाक बेंगळुरात पावले, जंय भाविकांनी स्वामीजी आणि मठाचे पट्टदेव श्री रामदेव वीरविठ्ठल हांची मिरवणूक काढून स्वागत केले। येता त्या वर्सा श्री गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठ 550 वर्सां पुराय करता। ह्याच शुभ प्रसंगार स्वामीजीन गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजाच्या भक्तांवरवीं 550 दिसांत 550 करोड श्री राम नाम जप करपाचें थारायलां। हे अभियान 17 एप्रिल 2024 ते 18 ऑक्टोबर 2025 मेरेन चलतलें। सुमार 118 थळां आनी उपथळांचेर हें अभियान चलतलें। 27 जुलयाक सकाळी 8 ते सांजे मेरेन चातुर्मास व्रत स्विकाराच्यो धार्मीक विधी जाल्यो, जातूंत स्वामीजीन गणपती पुजा, मृत्तिका पुजा, व्यास पुजा आनी चातुर्मास व्रत स्विकाराच्यो विधी केल्या। त्या उपरांत सभा कार्यक्रम जालो आनी स्वामीजीन भाविकांक आशीर्वाद दिलो। आता श्री स्वाम्यांनी व्हडले संकल्प करून चालीक लायल्यात। मठाक 550 वर्सां जाता तेन्ना आराध्य दैवत श्री रामनाम तारक मंत्र 550 कोटी जपाचो संकल्प करून 17 एप्रिल 2024 ते दिसा हे अभियान सुरू केलां। ह्या रामनाम जपाची सांगता 18 ऑक्टोबर 2025 ह्या दिसा जातली। हो गुरुस्वाम्यांचो केल्लो संकल्प पुर्वतपाक व्हरपाची जबाबदारी आमची सगळ्यांची। समाज हिताचो सुख दिवपी हो तारक मंत्र्याचो संकल्प आनी पूर्ण करपाची प्रतिज्ञा करुया आनी रामनाम जप उमेदीन करून श्री स्वाम्यांच्या कृपेक आमी पात्र जावया। स्वामीजीन साबार कार्यावळींविशीं लेगीत हे वेळार सांगले। आम्ही 550 कोटी राम तारक मंत्र जप अभियान करतास कसन करचे हे एक शाश्वत जावन उडगा सुरका मुकाबील चौडवांक एक प्रेरण जावका कसन करचे म्हणून आम्ही अशी विचार करत असताना आम्ही एक निर्णय केलाय की आमगेल्या पर्तगाळी मठांत महाद्वार जाले नंतर पहिले एक गुड्ड आशिल्लो, आता ते गुड्ड ते ना थंय आता एक बरेची एक जाग थंय एक निर्माण जाले। ते जाग अशी की म्हळ्यार तुम्ही जर टॉप व्यू बर्ड व्यू पळयले रे रामान हातांत धनुष घेतले रे खंयचे आकार दिसता पळय त्याची आकारारीची आमगेल ते जाग निर्माण जाल्लो आसा। म्हळ्यार नॅचरली ते प्रभू रामचंद्र देवाले धनुष्य कशी आसा त्याची आकाराचेरी आमगेले जाग्याचे नक्षा आमकां मेळता आसा। कडे आमी लेखले मठा कशी 550 वर्ष जाता आसा आणि प्रभू रामचंद्र देव आमकां प्राप्त जावन मठाक प्राप्त जावन 550 वर्ष जाता आसा आणि रामाक समजावन घेवची ते धनुष्याच्या आकाराचे जागो यद्राक दिसता आसा त्या नैशीची सर्वही समाज बांधव एक गुरु मठाचे शब्द स्वाम्यान सांगील ते शब्द 550 कोटी कर कामळ कितरी अविरत जावन घेऊन तांणी परिश्रम घालता आसाची, तांणी त्याग करता आसाची, घर सोडून घेवन जप केंद्राक वता आसाची, जप केंद्रातून आंगडी वता आसाची, कसकी करून घेवन स्वामेल संकल्प परिपूर्ण जाव कामळ कितरी मस्त परिश्रम घेता आसाची, तांक एक गौरव जाव कामळ एक उडगासूर कामळ कितरी आम्ही कसन निश्चय केले की म्हळ्यार हे दोन कारण एक 550 वर्ष जाता आसा आणि 550 कोटी राम तारक मंत्र जप अभियान जाता आसा आणि ते जागेचे आकार रामाल ते धनुष्याक समजावन घेवची आशिल्ल्या निमित्तानं आम्ही आलोचन केले की थंय एक नेला तुलेन म्हणजे फ्रॉम दी लँड बॉटम तुलेन 77 अडी 77 फिटाचे ब्रॉन्झाचे रामाल प्रतिमा ते राबोवका स्थापन करका म्हणून